नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान घेतली प्रधानमंत्री तसेच गृहमंत्री अमित शहांची भेट। गोयच्या वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयांचेर जाली चर्चा। गोय भोंवडेर आयिल्ल्या राहुल गांधीन घेतली काँग्रेस आमदारांची भेट। गोयचे राजकीय स्थितीचो घेतलो नियाळ। आमदारांची राहुल गांधी कडेन महत्वाची मागणी। नगर नियोजन कायद्यांतल्या 16B कलमावेल्यान विधानसभेन बोवाळ। 17(2) अंतर्गत जमनीचे रूपांतर जाव येता जाल्यार 16B ची गरज कितें? कलम करचे रद्द, विजयाची मागणी। फोंड्याची 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान दिला आदेश। बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेरूय येतली गदा। कावरेपिल्ला पंचायतीच्या स्टॅम्पाचो आनी लेटर हेडीचो सरपंच करता गैरवापर। बेकायदेशीरपणान काडटा स्टॉप ऑर्डर। आरजीचो कार्यकर्तो आदित्य देसायाचो आरोप। आनी बोंडला प्राणी संग्रहालयाच्या नूतनीकरणाचो मास्टर प्लान तयार। टप्प्याटप्प्यान जातले नूतनीकरण। 150 कोटी रुपयांचो खर्चाचो अंदाज। मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय मंत्री अमित शहांची भेट घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा दिल्लींत वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। तांचे वांगडा केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आनी नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। पानाचेर काडिल्ले देवी लहराईचे चित्र ह्या वेळार मोदींक ताणें भेट दिली। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्या वांगडा गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली। नमस्कार। फाटले 2 दीस जाले राणा मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी दिल्ली वचून अमित शहा हांची भेट घेतिल्ली आनी वेगवेगळ्या गोंयच्या विशयांचेर तांच्यांनी डिस्कशन चर्चा केलेली। आयज परत गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत हांच्यांनी अमित शहा हांची भेट घेतली आनी ताचे उपरांत अमित शहांची भेट घेतल्या उपरांत तांच्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। तांचे कडेन डिस्कशन केलें। तांचे बरोबर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आशिल्ले आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हे सुद्धा आशिल्ले। तांच्यांनी नरेंद्र मोदीक भेट म्हणून लयराई देवीची एक फ्रेम भेट तांकां केल्या। ह्या सगळ्या वयल्यान हे दृश्य पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की राजकीय चर्चेक खंय तरी आतां राजकीय चर्चा गरम जावपाक लागल्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। तांचे वांगडा केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आनी नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। 2 दीस पयलीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे अमित शहाची भेट घेवन येता थंय आसा। आता विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची भेट घेतली। हे भेटीत नेमके कितें चर्चा जाली आसुयेत असो प्रश्न सगळ्यांक पडला। विधानसभेचे अधिवेशन चालू आसा आनी विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतला। देखून राजकीय समीकरणांक बरो सोतो आयला। आमी फाटीं पळोवंक गेल्यार 2 दीस पयलीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी 2 दीस पयलीं गृहमंत्री अमित शाहाची भेट घेतलेली। फाटोफाट आतां मुख्यमंत्र्यान सुद्दां अमित शाहाची भेट घेतल्या। मुख्यमंत्र्यान आज डॉ. प्रमोद सावंतान फेसबुका वरवीं कळवणी केल्या। त्यांनी सांगला फेसबुका वरवीं कॉल्ड ऑन हॉनरेबल युनियन होप एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक एंड गोवा राज्यसभा MP श्री सदानंद शेट तानावडे एट द पार्लियामेंट हाऊस न्यू दिल्ली। ह्या फाट मुख्यमंत्री एकटो वचूंक ना, त्यांच्या बरोबर आसात श्रीपाद नायक, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे ह्या तिगांनी मेळून भेट घेतला। आणि ह्या भेटीची हेतू कितें चर्चा जाला अजून काय कळोंक ना। विश्वजीत राणे फाटोफाट मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतला म्हणून जी राजकीय समीकरणां आसात तांकां ओतो आयला। हेज्या पयलीं सुद्दां अशीच गजाली जाल्यात। विश्वजीत राणेन ह्यान पयलीं एकटे वचून
गृहमंत्र्याची भेट घेतला आणि फाटोफाट प्रमोद सावंतूय त्यांच्या फाटोफाट वचून मेळ्ळ्यात. देखून राजकीय समीकरणां कशी बदलता आनी फुडें कितें जातलें हेजी उमळशीक सगळ्यांकूच जावन रावल्या. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राहुल गांधीन एका रातीच्या गोंयचे खाजगी भोंवडेर काँग्रेस आमदारां वांगडा बसका घेतली. तशेंच आकय म्हापशा समाज वावुरपी स्टॅनली ब्रागांझा हांच्या घराक भेट दिली. गोंयच्या काँग्रेस आमदारांनी राहुल गांधी कडेन एक म्हत्वाची मागणी केल्या. नमस्कार, हांव विश्वनाथ. आणि गोंयांत सध्या आमी जर पळयत जाल्यार राजकीय घडामोडी ह्यो मोठ्या प्रमाणान काय फाटले 2-3 दीस घडलेल्यो दिसता. सगळ्यात पयली सुरवात जी जाली ती विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री हांच्यांनी दिल्ली वचून अमित शाह हांची भेट घेतली. अमित शाह यांच्या वांगडा भेटीचे जे फोटो आहा ते सोशल मिडियाचेर विश्वजीत राणे हांणी घातले आनी तेतून तांच्यांनी मेन्शन केल्लें की गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आपूण अमित शाह हांचे कडेन भासाभास केली. सो ती एक राजकीय भेट जाल्या उपरांत रोखडीच मागीर आनी एक बातमी आयली, ती म्हणजे काँग्रेसचे राहुल गांधी हे गोंयांत येतात आणि हो तांचो दौरो हो प्रायवेट आसतलो, म्हणजे खाजगी दौऱ्याचेर ते येयल्ले. आतां काल राहुल गांधी खाजगी दौऱ्याचेर गोंयांत दाखल जाले आणि आयज सकाळी ते परत भायर सरले गोंयच्यान वचपाक. काल राहुल गांधी जे गोंयांत आयले तांच्यांनी गोंयचे जे तेंचे आमदार आसात काँग्रेसीचे 3 आमदार, त्या भायर गोंयचे काँग्रेस प्रभारी मणिकम टागोर आणि गोंयचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या वांगडा तांच्यांनी बसका घेतली आणि बाकी कोणाक ते मेळूंक ना, कारण हो तेंचो प्रायवेट दौरो आशिल्लो. आतां ह्या भेटीन आमदार, प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारी यांच्या वांगडा जी राहुल गांधी यांच्यानी बसका घेतली, त्यांच्या वांगडा कांय वेळा खातीर चर्चा केली. हेतून जायते वेगवेगळे विशय राजकीय चर्चेक आयले, जसो की लोकसभा वेंचणूक जी आहा ती आतां लागीं येयल्ली आसा आणि ह्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेस पक्षा तर्फे लोकसभेचे उमेदवार जे आहा ते बेगिनात बेगीन पक्षान जाहीर करचे अशा तरेची मागणी सगळ्या आमदारांनी राहुल गांधी यांच्या कडेन केली. त्या उपरांत गोंयांत पक्ष वाडी खातीर किंवा पक्ष परत उबो करपा खातीर, पक्ष बिल्ड करपा खातीर राहुल गांधीनूय कांय सूचना ह्यो काँग्रेसच्या आमदारांक दिल्ल्यो आसात. प्रदेशाध्यक्ष पाटकर आणि प्रभारी मणिकम टागोर हांकांय तांच्यांनी कांय ज्यो आसात त्यो कांय सल्ले दिल्यात. ती राजकीय चर्चा जाली की सध्या राजकीय सिनारियो गोंयांत कितें आसा हाजी सगळो जो आढावो आसा तो राहुल गांधी यांच्यांनी काँग्रेस आमदार त्या प्रमाणे प्रभारी मणिकम टागोर, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या वांगडा उलोवन घेतलो. सो एकंदर कालची जी राहुल गांधी यांची जी बसका आसली, ह्या बसकेन मेन मुद्दो जो चर्चेक आयलो किंवा जो मुद्दो राहुल गांधी यांच्या फुड्यान मांडलो गेलो तो म्हणजे लोकसभे खातीर बेगिनातल्या बेगीन काँग्रेसीन उमेदवार जे आहात ते जाहीर करचे अशी मागणी काँग्रेसच्या आमदारां कडल्यान ही राहुल गांधी हांकां तांच्यांनी केल्ली आसा. त्या उपरांत राहुल गांधी हांच्यांनी म्हापशां सुद्दां वचून एक सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांकां ते मेळ्ळे, तेंच्या घरानूय कांय वेळ ते रावले, तेंच्या वांगडा भासाभास केली आणि आयज राहुल गांधी जे आसा ते परते गोंयच्यान भायर सरलेले आसात. अमित शाह आणि विश्वजीत राणे यांची भेट, त्या उपरांत राहुल गांधी हांचो गोंय दौरो, गोंय दौरो म्हणण्यापेक्षा त्यांची ती प्रायवेट दौरो आसलो आणि थोड्याच वेळा खातीर आसलो. एक राती ते रावले आणि दुसरे दिसा ते गेले. त्या उपरांत तिसरी एक मोठी बातमी येयल्ली ती आसा ती म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिल्ली गेल्ले आसात आणि भाजपच्या सगळ्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक प्रमोद सावंत हे दिल्ली मेळटले. अमित शाह आसत किंवा बाकीचे नितीन गडकरींची सुद्धा ते भेट घेवपाक शकतात आणि नव्यानूच त्यांच्यांनी सोपूतविधी घेतला. राज्यसभा खासदार म्हणून गोंयचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष जे अजून आसात ते सदानंद शेट तानावडे हांकां सुद्धा प्रमोद सावंत हे दिल्ली मेळटले. तर गोंयच्यान दिल्ली वचपी लिडर आणि दिल्लीच्यान राहुल गांधी हे गोंयांत येयल्ले. सो ह्या 1-2-3 दिसां खातीर फाटले 1-2-3 दीस आणि आयज परत मुख्यमंत्री दिल्लीक गेल्यात. ताका लागून गोंयचे लिडर दिल्ली वचप, दिल्लीचे लिडर गोंयांत येवप अशा तरेच्यो राजकीय घडामोडी गोंयांत घडलेल्यो आसात. आमी जर पळयत जाल्यार विश्वजीत राणे हे दिल्ली वचून आयल्या उपरांत रोखडेच आतां मुख्यमंत्री सुद्धा दिल्ली गेल्यात. त्यामुळे खंय तरी एक चढावड आमकां परती दिश्टी पडटा की विश्वजीत राणे दिल्ली वचून येयल्या उपरांत मुख्यमंत्री परत दिल्ली वचप हें आतां फर्स्ट टायम जावंक ना. तर हेच्या पयलीं अशें जालां की विश्वजीत गेला आनी रोखडोच मागीर CM सुद्धा दिल्ली वचून तांच्यांनी भाजपच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या किंवा तांकां ते मेळ्ळ्या. एका वटेन गोंयांत विधानसभा अधिवेशन पावसाळी सुरू आसा आणि आतां ते निमण्या पावण्यार येयल्ले आसा. 10 तारखेक शेवटचो दीस आसा आणि अशा ह्या विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना गोंयचे लिडर दिल्ली वयतात आणि राहुल गांधी सारको एक नेतो राष्ट्रीय स्तरा वयलो जो गोंयांत येयलो खाजगी दौऱ्याचेर, पूण तेची हांगा गोंयांत तेंच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष आसतले किंवा प्रभारी आसतले आणि आमदार हेंच्या वांगडा राजकीय चर्चा ही जाल्ली आसा.
नगर नियोजन कायद्यांतल्या 16B कलमावेल्यान विधानसभेन बरोच बोवाळ जालो. जमनीच्या रुपांतरणा वेल्यान आमदार वेंजी वेगसान प्रश्न केलो. 16B कलम हो विशय सद्याक न्यायालयांत आसा, देखून ह्या विशयाचेर उलोवप योग्य न्ही. 17(2) अंतर्गत जमनीचें रुपांतरण जावं येता जाल्यार 16B कित्याक तो रद्द करचो अशी मागणी विजयान केली. विजय नगर नियोजन मंत्री आसतना 16B कलम हाडटा आनी आतां काडून उडय म्हणटा हे कसल्यांनी असो उरफाटो प्रश्न मंत्र्यान विजयाक विचारलो. Said in your answer that any project cleared under 16B has not been touched. Now in this particular project, it was cleared under 16B. They have applied to you. Till date, you have done nothing. Speaker says 16B, everything is kept on hold. No, can't they come under 17, this 17(2), whatever it is? No, which one you are saying is? The same property I'm talking of. 17(2) आणि येऊंक सोदता. सांगले न्ही जाता काय म्हणटा तो तुका विचारता. करता म्हणटा न्ही. मागीर 16B काडून उडय मरे, ते कित्याक दवरला? Thank you, Speaker sir. विजयाच्या बरे आहा ते 16B काडून उडय म्हणून. Speaker sir, सादे उत्तर. I moved a bill. Speaker sir, I moved a private member bill. स्पीकर सर, बिल हाडपी बाब विजय सरदेसाय. आता म्हणटा काडून उडय. एक मिनिट. कशे काडून उडोवपाचे ते? 16B करता आमी इतले बोवाळ मारलो. स्कॅम बसून उलय तेका सगळ्यांचे उत्तर दिता. बिल हांवें हाडलें म्हणून हांव काडून ना हांवें कितें चोरलें. ATM केलो, ATMाचे सोडून दी. मागीर हांव एक विचारता तुका, 16B हाडली कित्याक तुवें? अरे 16B हाडली कित्याक? 4 वर्सां. स्पीकर सर, डिबेट करूया. डिबेट करूया. 16B हाडली. सरदेसाय बसून घ्या. पहिले आन्सर दिवं जे पहिले. एक मिनिट बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर, प्रश्न तो करता. एक मिनिट. मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर जे विचारता हाडपी आता विजयान उल्लेख केला आता फाटी काढ म्हणून ते आता मॅटर इज इन कोर्ट. आम्ही यांनी ठरयला की कोर्ट केस बाय केस इट हॅज बी लॉट ऑफ पीपल हू हॅव गॉट देअर प्रॉपर्टीज अँड हू हॅव गॉट वॉन्ट टू डेव्हलप इट. वाय शुड दे बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ सडन सिच्युएशन्स? आय एम नॉट सेइंग दॅट यू डीड अ रॉंग थिंग. You did the best thing. There were by mistake. I now have to be very careful of what I talk. 100%. 100%. So you agree with it. So I have to be very careful because at one point of time, at that stage, suddenly somebody appeared and suddenly somebody did some changes. As a result of it, Speaker sir, त्या सिच्युएशनान ह्या तरेचो प्रसंग आयलो की कितें करपाचें? फक्त तुमी जर रिजनल प्लॅन म्हणून सांगले आनी वेट केले काय तुम्ही फक्त ठरयलें की रिजनल प्लॅनाच्या आदाराचेरूच तुमी करेक्शन करतले? म्हणजे मेकॅनिझम डेव्हलपमेंटाचो कसो मागीर सरकार उरतलो? तुमच्या गांवांत बी आयज लोक म्हणटा की आमकां हेल्प करात, लोकांचे घरां जी आहा ती आमकां सेटलमेंटान दाखयात. हे सगळे गोष्टी जर फुडें वचूंक जाय. हांव म्हणना की बाब विजय सरदेसायन 16B हाडून त्या 16B आतां उरला कोर्टान गेले 3.5 वर्सां. आता 3.5 वर्सां कितें आमी कांयच करप ना म्हणून हांवें आतां बिल हाडला रिपील कर. विजय सरदेसाय, रिपील कर. प्रश्न तुजो मूळ प्रश्न तुजो न्ही. ताणें म्हाका प्रश्न ताचे बांद दवरपाक जाय. मूळ प्रश्न तुजो न्ही. सर ताणें प्रश्न कित्याक विचारलो? म्हाका कित्याक विचारलो? धवळी फोंडा वाठारांतली 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. हातूंत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचोय आस्पाव आसा. 2017 सावन ह्या बांदकामाचें प्रकरण न्यायालयांत आशिल्लें. 6 वर्सां उपरांत कोर्टान हो आदेश दिला. धवळी, कवळे तशेंच फोंड्या वाठारांतली 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो म्हत्वाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. हालींच ढवळे स्क्रॅपयार्डाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत हे बेकायदेशीर बांदकामाचें प्रकरण परत उप्राशिल्लें. 2017 वर्सा सावन ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जावची म्हण न्यायालयांत याचिका लेगीत दाखल जाल्ली. निमणे 6 वर्सां उपरांत संबंधीत बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश आतां न्यायालयान दिला. तुका खबर आसा की काल आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या जातून धवळेची 7 इलिगल स्ट्रक्चर्स डेमोलिश करपाची ही ऑर्डर आसा. 2017 वर्सा पंचायत सेक्रेटरीन एक सर्क्युलर काडलेलें आनी तितून धवळे खुबशी इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा म्हणून त्या सर्क्युलरान बरयलें आनी पंचायतीक सांगलें बीडीओ बरोबर की तुमी इन्स्पेक्शन करा म्हणून. आनी तेन्ना मागीर इन्स्पेक्शन करून थंय खुबशी इलिगल स्ट्रक्चर्स सापडलेली आनी मागीर पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली. ताजे उपरांत ही केस अपिलान गेलो. काशीनाथ टिमा धवळीकर एलायन्स गावडे म्हणटा ते पंचायतीच्या ह्या डेमोलिशन ऑर्डराचेर अपिलान गेले. एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत मडगांव ही केस चलताली
खूब फावटी ताणें ती केस डिले करपाचो ट्राय केलो, खुबश्यो अपील्स फायल केल्यो, हायकोर्टान परत परत वतालो, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वतालो, आनी अशें करून करून ती केस 6 वर्सां जाली तशीच आशिल्ली. तेजे उपरांत ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयली. डिस्ट्रिक्ट कोर्टानूय बीन आमच्या फावरानूच ऑर्डर पास जाली. तेणें 3 हाऊस टॅक्स रिसिप्ट प्रोड्यूस केल्यो आनी सांगलें की आपल्याली घरां इलिगल घरां आसा म्हणून थंय. पूण जी 10 घरां आमी दाखयल्ली तितूंतली फक्त तो 3 म्हणटालो की आपल्याली लिगल, बाकीच्यांचे कांयच तो प्रूफ दिनाशिल्लो. आनी ह्या खातीर ती मॅटर बेश्टी ड्रॅग जायत उरलेली. काल हायकोर्टान हो बरो एक निकाल आमच्या फावरान दिला. पंचायतीक हांव कंटिन्युअसली ह्या केसीन रिप्रेझेंट करतालो. जेन्ना मे म्हयन्यान धवळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की स्क्रॅप यार्डाक एक मोठो उजो लागलो. ही सगळी स्ट्रक्चर्स आसा ती ह्याच स्ट्रक्चर हे जे स्क्रॅप यार्ड उजो लागलेलो तेज्या कुशीकची सगळी स्ट्रक्चर्स. आनी तेजे उपरांत मागीर आमी ह्या केसीची जी सिरियसनेस आसा त्या खातीर हांवें एडवायस दिल्लो पंचायतीक की आमी एक बरो सिनियर एडवोकेट हितून काडया हायकोर्टान, जाणे करून हे जे न्यूसेन्स आसा, हे सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा, इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा, हाचेर आमकां एक बरी ऑर्डर मेळटली. आनी काल त्या प्रमाणे आमकां पंचायतीक ही बरी ऑर्डर मेळ्ळ्या. कावरेपिल्ला पंचायतीच्या लेटर हेडाचेर शेल्डे पंचायतीच्या सरपंचान स्टॅम्प आनी सय करून एक स्टॉप ऑर्डर दिला. हे पयले फावट न्हय तर ह्यान पयलीं असली कामां शेल्डे पंचायतीन जाल्यात. शेल्डे पंचायतीन खूब भ्रष्टाचार चल्ला असो आरोप आरजीचो कार्यकर्तो आदित्य देसायान केला. ह्या संदर्भात पंचायत संचालनालयाक लेगीत पत्र बरयला आनी ह्या प्रश्नाचेर शेल्डे पंचायतीक जाप विचारल्यार पत्रांत चूक जाल्या अशें कारकुनाचें म्हणणें. सो ही जे हें आसा म्हणल्यार कावरेपिल्ला पंचायतीच्या लेटर हेडाचेर हांगा शेल्डे पंचायतीचो स्टॅम्प, सरपंचाचे सिग्नेचर हें यूज करून तेणें एक स्टॉप ऑर्डर इश्यू केला. एक्चुअली हें जावपा नाका आसलें, कळ्ळें. सो दीस इज अ क्लियर केस म्हणटा ते हेजे लायक फॉर्जरी टायप केस आसा ती. सो हेका लागून आमी आतां कंप्लेन घातला हेजेर, डिरेक्टर ऑफ पंचायताक कंप्लेन घातला. आनी शेल्डे पंचायत जी आसा हितून हेय एकच इरेग्युलॅरिटी न्ही. तुमकां अशें दिसत की एक लेटर मेळ्ळें आनी आमी कंप्लेन बी घातला, अशें कांय ना. हेचे पयलीं आमी स्क्रॅप यार्डाचेर कंप्लेन घातल्या. इलिगल हें जें आसा कन्स्ट्रक्शन जी जाल्या थंय सगळे मायग्रंट कन्स्ट्रक्शन जालें तेजेर आमी कंप्लेन घातले कडेन आसली. मागीर तुमी शेळडी तळ्याचो इश्यू जो इतलो गाजल्लो तेंय पयले कडेन आसलें, तेजेर अजून म्हणल्यार पंचायतीन दुर्लक्ष केलां. सो अशें शेल्डे पंचायतीन खूब इरेग्युलॅरिटीज चल्ल्या, म्हणल्यार कायंड ऑफ करप्शन यू कॅन से, कळ्ळें. सो तेका लागून आमी लास्ट मागीर आमगे कंप्लेन घातली आतां. पंचायतीन जे एक पर्सनल मॅटर आसलेलो तो खंय तरी एनओसी दिवपाक जाय आसलेली. ते एनओसीचे जे हेडींग आसता ते शेल्डे पंचायत म्हणून बरयल्लें आसपाक जाय आसलेलें. ते खंय तरी चुकोन पिल्ला पंचायत म्हणून येयल्ले कारणान हांगा खंय तरी जे हांगा पॉलिटिकली इनवॉल्ड आसा, जे समाज वावरपी कार्यकर्ते आसात हांगा, ते खंय तरी तेंचे भितर एक डावट असो येयल्लो आसा. तो म्हणल्यार की हांगा खंय तरी हे पंचायती भितर करप्शन तशें घोपला करपाचो प्रयत्न जालो अशें तेंचें म्हणणें आसा. जेन्ना आमी ही गोश्ट क्लार्काक विचारली पंचायती वचून शेल्डेच्या, तर तो म्हणपाक लागलें बाय मिस्टेक जाला. खंय तरी 2016ची जी फायल आसलेली पयलींची जो काम करताले त्या पीसीचेर ते खंय तरी चुकोन जाल्या. पूण आतां जे आदित्य जो आसा तो आरजी पार्टीचो जो आदित्य कार्यकर्तो आसा आमचो, तेज्या म्हणण्या प्रमाणे सपोज हे समज बाय मिस्टेक जाला जाल्यार एका करेक्शन करपा खातीर 8 दीस कित्याक लागता. 8 दीस सपोज क्लार्क काडून खंय तरी पिवना कडेन दिता, पिवन व्हरून सरपंचा कडेन सायन दिवन तें खंय तरी प्रिंटार दिता, मागीर तें आउटवर्ड करता. इतलो व्हडलो प्रोसेस जाता जो सरपंचान हेजेर कशी लक्ष दिलें ना, बाकीच्यांचें लक्ष हेजेर कशें गेलें ना. तर येदी व्हडली मिस्टेक करपाक खंय तरी करप्शन करपा खातीर ही मिस्टेक केल्ली गेल्ली असो तेणें आरोप लायिल्लो आसा. आनी तेणें अशेंय म्हणलां की हे जे सरपंच आसा ते ह्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचे ना. अशें बाकीचेय लोक म्हणटा की येदी व्हडली मिस्टेक करता जाल्यार सरपंचान दोळे उगडून सायन मारपाक जाय आसलेली. की आतां येदी व्हडली मिस्टेक जी जाल्ली आसा ती खंय तरी सरपंचाची मिस्टेक आसा. जेणें आतां जे कागदपत्रां आसा ती खंय तरी मेजर कागदपत्रां आसा ती खंय तरी चुकली जाल्यार लोकांक हांगा सफर करपाक पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. बोंडला खातीर केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणा अंतर्गत मास्टर प्लानाक मान्यताय मेळ्ळ्या. बोंडलाची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या, देखून एकाच वेळार बोंडलाचें अपग्रेडेशन करपाचें थारायलां अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. बोंडला अभयारण्य पळोवपाक विशीं लोकांच्या मनांत नाशिल्ली उमळशीक आतां कमी जाल्या. हांगसर येवपी लोकांचो आंकडोय बरोच देंवला. हो आंकडो वाडोवपा खातीर रान खात्यान कसली उपाय येवजण केल्या
असो प्रश्न आमदार क्रूज सिल्वान विचारिल्लो. सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा, केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज. आमी जे पीसमील आमी जे करता, आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न, म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचें परिवर्तन थंय करूं शकतले. तुमचो जो उद्देश आहा की दिस शूड बिकम अ स्पॉट वीच इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह विथ ऑल द फॅसिलिटीज अँड वी शूड मेक इट वन ऑफ दॅट युनीक, जस्ट लायक मुंबय बायकला झू वीच हॅज बीन एब्सोल्युटली ब्युटिफुली डन. आमी तेच चर्चा केल्या PCCF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां फुडें वचूंक जाय. पीस मिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता. पीस मिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक शक्य, पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना. इट विल हॅपन इन फेजीस, बट दिस इज वॉट दॅट हॅज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. थर्ड क्वेश्चन सर. सर इको ट्युरिझम कॉम्प्लेक्स बोंडला, इट इज इन अ वर्किंग कंडिशन. हांव तुका एक फ्रँक सांगता की जे तूं म्हाजे कडल्यान तुवें प्रश्न विचारूंक ना, पूण म्हाजे कडल्यान तुका फ्रँक उत्तर जाय जाल्यार परिस्थिती थंय बिकट आहा. ते ओवरऑल तेजे वेगळ्या तरेन आमकां ते रेनोवेट करून रिफर्बिश करपाची गरज आहा. आनी ते प्रश्न तेणी विचारल्यार कदाचित काय तो म्हणटा आसूं, पूण विदीन द फ्रेमवर्क तेंचे अथॉरिटीचे वेगवेगळे गायडलायन्स आहा. ते गायडलायन्साच्या आधाराचेरूच ते करूं शकता. म्हणून आमी ते फावंडेशन केल्लें आसा. जर फाल्यां कोणाक फावंडेशन जालें जे बाब विजय सरदेसाय म्हणटा की हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे कितपत पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप बोंडला झूचे म्हाका दिसना की ते तुमी त्या तरेन जर तेंचे कडेन खंयचो सेक्शन ते अथॉरिटीचे अंडर आहा म्हाका ते वाचून दाखयचे, कित्याक म्हाका काय म्हाजे नजरेक येवंक ना. हेच सांगता मरे तुका. आनी कितें आहा स्पीकर सर की सांगपाक सोंपें आसता, पूण वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीचे संबंदीत जे कितें विशय आसता तेजो कायदो बी वेगळो आसता. खासगी दौऱ्यार आयिल्ले काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी परतून दिल्ली वतना गोंयच्यान जॅक रसेल टेरियर ह्या जातीच्या सुण्यांचे 2 पेटे घेवन गेले. गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणें म्हापशेचे समाज वावुरपी स्टॅनली ब्रागांझा हांच्या घराक भेट दिली. तांगेरच्यान ताणें हे पेटे व्हेल्यात. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हे बुधवारा राती गोंयांत आयिल्ले. ते बिरेस्तारा सकाळी परतून दिल्ली गेले. तांच्या ह्या ल्हानशा गोंयच्या खासगी दौऱ्यात तांणी गोंयच्यान वतना जॅक रसेल टेरियर हे जातीच्या सुण्यांचे 2 पेटे व्हेल्यात. ल्हानशे खासगी दौऱ्यात तांणी म्हापशेचे समाज वावुरपी स्टॅनली ब्रागांझा हांच्या घरा भेट दिली. ब्रागांझा हांच्या कडल्यानूच तांणी हे पेटे व्हेल्यात. राहुल गांधी घरा आयिल्ले कडेन सामको सादो आनी फ्रेंडली आशिल्लो अशें ब्रागांझा घोव बायलेन सांगलें. And we run a place called Animal Kingdom in Mapsa, and we have several breeds, exotic breeds. We breed dogs, and among that is the Jack Russell Terrier breed which we have introduced into India. We are the first ones to introduce short-legged Jack Russell Terriers into India, and today Mr. Rahul Gandhi ji came to our place to see the puppies, see the parents, and play with them and choose the puppy for himself. We found him to be a very humble, down-to-earth person. He was like a friend. He chatted with us just for a few minutes. Most of the time he was engrossed with the puppies, playing with the puppies. आम्ही आज चड खुशी की आमच्या घरान आयज राहुल गांधीजी येयलो. स्पेशली कुत्रो पळोवपाक, तेजे वांगडा खेळलो खूब गोत, आनी एक कुत्रो तो ऑलरेडी घेवन गेलो आनी एक फाटल्यान परतलो. कित्याक आयज तेका एकाची फ्लायटीर आमी धाडला एका कुत्र्याक, आनी फाल्यां परवां घोडेक आमी केन्ना डिसायड करता तेन्ना दुसरो कुत्रो धाडटले. आनी आमी ह्या फिल्डार हांगा खूब वर्सां जालीं आहा, कमीतशी कमी 23-24 वर्सां जालीं आहा ब्रिडिंगान, बोर्डिंगान. आनी ज्यो ट्रॉफी दिसता फाटल्यान त्यो आमच्यो शोईंगाच्यो ट्रॉफी आमी बॉक्सरान नंबर 1 इन इंडिया. आनी जॅक रसल ब्रीड जी आहा ती इंट्रोड्यूस केल्या, शॉर्ट लेग जॅक रसल ब्रीड इंट्रोड्यूस केल्या, ती आमीच केल्या आख्खे इंडियेन. सो ऑलमोस्ट ऑल द आख्खे इंडियेक जे सुणे आहात जॅक रसल ते आमचे कडसून गेले. ऑलमोस्ट 80% म्हणल्यार जाता. तर हांव चड खुशी आयज एक नांव जालें म्हजें राहुल गांधी म्हज्या घरान येवन आनी एक सुणो चूज करून आनी तो घेवन वचून.
म्हापशेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. विश्वजीत राणे प्रमोद सावंता बरोबर मुख्यमंत्र्याच्या शर्यतीन तासा अश्यो वावड्यो आसात. आयज गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान ह्या वावड्यांक परत पीन मारली. बिरेस्तारा मुखेलमंत्री दिल्ली गेल्ल्यान सभाघरात मंत्री विश्वजीत राणे सभाघर नेतो. कारण मुख्यमंत्र्या फाटोफाट नंबर 2 चो मंत्री हो विश्वजीत. मुख्यमंत्री गैरहजर आसा आनी विश्वजीत सभाघरचो नेतो आशिल्ल्यान विजयान मदींच राजकी फंड मारले. विजय म्हणटा विश्वजीत आयज अनिल कपुरा सारको एक दिन का सीएम. स्पीकर सर, इज द मिनिस्टर अवेअर? स्पीकर सर, आज मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्याक बी धाडपाक गरज ना. आयचे दिसाक तो अनिल कपुरा भशेन एक दिन का मुख्यमंत्री तो इज लीडर ऑफ द हाऊस टुडे. सो डायरेक्ट त्याच्यान दिवपाक हे पयली तेका आतां बाब विजय सरदेसायक परत बरें क्वेश्चन विचारता मरे आसा दिल्ली आनी ते परत हे सांगा जाल्यार जस्ट टेक इट एज अ जोक. जिप्सम आनी बॉक्सायटीचे येरादारीक लागून मुरगांव वाठारांत व्हड प्रमाणात वाऱ्याचे प्रदूषण जाता. हाका लागून थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जाता असो आरोप संकल्प आमोणकार हाणें केला. तशेंच कोळशाच्या येरादारीक लागून व्हड प्रमाणात प्रदूषण पाताळा हो प्रश्न सरकारान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आमदार संकल्प आमोणकार हाणें विधानसभेंत केला. Speaker sir, speaking on from my constituency in the MPT port, it is regarding dust pollution arising out of various cargo handled at Mormugao port is a major issue in Mormugao constituency and surrounding Vasco city. Cargo such as coal, bauxite, limestone, iron ore, gypsum are handled at Mormugao port, which are causing severe dust pollution, leading to a health hazard. मागता आमच्या मंत्र्याकडे हे जे कार्गो आसा पळय, स्पेशली आमचे जिप्सन आणि बॉक्साइड हे कार्गो इज व्हेरी व्हेरी हायली पोल्युटेड. म्हाका खबर ना तांकां कशें परमिशन मेळटा मुर्मुगांव पोर्टान हाडपाक वेन दे हायली पोल्युटेड कार्गो. आनी ह्यो ज्यो कंपनी आसा, डेल्टा म्हणून कंपनी आसा थंयसर, इट इज फ्रॉम मँगलोर. डेल्टा म्हणून मोहिदीन म्हणून कोण आसा मँगलोरचो आसा, तो हे हँडल करता. आनी तेज्या वांगडा ट्रान्सपोर्ट जे करता ते आमचे खंयचे करता, शेट एंड कंपनी, बर्डे हे खंयचले लोक बेलगांवचे. आनी कंपनी कोण इम्पोर्ट करता, इंडाल्गो, तीवूय कंपनी बेलगांवची. अरे हे सगळे तुम्ही भायर व्हरता, ट्रान्सपोर्टेशन तुम्ही भायले लोक, आमचे गोंयकारांक हेच्या भितर कसलोच फायदो ना, कोणूच भितर इन्वॉल्व ना. आनी हांव मागता मंत्र्याकडे हेचेर एक्शन जावची म्हणून. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.